आणि महात्मा गांधीकडे 3 माकड असलेत. एक माकूड असलो कानाचेर हात घालून भेरो, दुसरो माकूड असलो दोळ्याचे हात घालून कुड्डो, आणि तिसरो माकूड असलो तोंडाचेर हात घालून मोनो. One person deaf, the other person blind, and the third person quiet. ना महात्मा गांधी गेलो आणि कोण विचारलें, तो आज सरकारासनी देवाकडे विचारलें, अरे हे 3 माकडां कितें जाला? What has happened to the 3 monkeys? आणि देवान तांकां ते म्हणले ते आतां खुशाल आसात. अरे कित्याक खुशाल? अरे आयकपा लागलो, जो माकूड कानाचेर हात घालून आसलो तो जावन आसा आमचो सरकार, कोणाचें कांय आयकना. जो माकूड दोळे धांपून आसलो तो आसलो आमचे कोट, कोणाचें काम करिनात. आणि तिसरो जो मोनो जो आसलो तो म्हणपाक लागलो आमच्या गोंयचे सगळे लोक मोनो जाल्यात.